पवित्र मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया. गीताचो अंक A8, पेज नंबर 4. A8. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता सुजान कोस्ता. आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आमच्या फादर पिटराची आवय इग्नेस पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता. तिका देवान सगळे भलायकेन सांबाळूंक तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक केरीत भाशेन जो वावर ती करता भोव करून आपले धुवे सवे त्या वावरान तिका मजबूत करूंक तिचे पासत आमी मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आतिश वाज आनीक विलियम रॉड्रिगीस आनी एशफर्ड. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या घोराब्या पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. आनी जीं कोण बरीं नात आनी आपली बरे भलायके पासत आमकां मागूंक विनंती केल्या तांकां सगल्यांक पिकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्या आसूं. ती सगळीं जेवली आनी दादोशी जाली. बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो मास. दर दिसाक पवित्र मिसाचे भेटेन कोमुनिया वरवीं जेजू आमच्या जिवितान येता. बाग्योंत इग्नाशियस ऑफ आंतियोक अशें म्हणटालो, इट इज द मेडिसीन ऑफ इमॉर्टॅलिटी एंड द एंटिडोट ऑफ डेथ. जायते पावटी आमच्या जिवितान आमकां बरेपण ह्या कोमुनिया उद्देशी आमकां जिवितान मेळटा तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक ह्या संवसारान जिवंक आमकां स्फूर्ती मेवता. जिवितान आमकां सगळ्या प्रश्नाचेर अदीक झुजूंक आमकां तो जेजू आमच्या जिवितान येता तेन्ना आदार दिता. तर दर दिसाक हे जेजूक निर्मोळ नितोड आनी अदीक ताका मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक हे मिसाचे भेटेन खतखत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयलीं स्वातेर आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सुदान सांगवार मरी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
Sumia kakutkur, Krista kakutkur, Sumia kakutkur. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ. तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूच चलयता सासणाच्या ससनाक. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी जेरोबाम आपलेच मनान चिंतलें, आतां राजवटीक दाविदाच्या घरान परतून येतली. ही पोरसां आडचे भाशेन योद भेटूंक सवेस्पराची मंदिरान जेरुजाल्याम वचत जाल्यार पोरजीची काळजां नव्यान आपल्या दुन्यांक रोबोमांक जुदाच्या राजाक वाटेन ओडटली आनी म्हाका जिवेशी मारून ती रोबोमांक शीं परततली. मागीर आपणाचे भितर नियालून राजान भांगाराची 2 पाडकुलीं केलीं आनी पोरजेक म्हणलें, तुमी जेरुजाल्याक गेल्यान ती पुरो इस्रायेला. पयले हे तुजे देव. तांणीच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली. तांतल्यान एकल्या पाडकुल्याक बेतेल गांवांत दवरलो आनी दुसऱ्याक दान गांवांत. आनी पोरसां बेतेल आनी दान पुर्यान वचूंक लागलीं. आनी हेंच तें पोरजेचें पातक. उंच दोंगराचेर ताणें मंदिरां बांदलीं आनी लेवीचे कुलेंतले न्हूय आसलोले चालते लोकांतले यादनीक निमले. ते भायर जुदाच्या राजान फाटल्यान तेच भाशेन 8वे म्हयन्याचे 15वेर ताणें एक परब स्थापली आनी आपणाक उंच वेडेचे पावंडे चोडलो. अशें बेतलाहूय केलें आनी आपणें केलेले पाडकुले योद भेटयले. बेतलांत उंच दोंगराचेर मंदिरांत बांदलोली थंय ताणें यादनीक दवरली. एक घडणे उपरांत जेरोबामान आपल्यो खोट्यो वायटो सोदूंक नात, पूण चालते लोकांतले उंच दोंगरायले मंदिराचे यादनीक तो निमीत रावलो. यादनीक जावं कुशी दाखयल्याक उंच दोंगरायल्या मंदिराचेर यादनीक कशें तो संस्कारतालो. हे भाशेन तो चोल्लो देखून जेरोबामाचे घरान पातकी जाले आनी हे पातकाक लागून हे घोराब्याचें निसणटोन जावन पृथ्वी मेवलें तें नाटक जालें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. तुमचो जबाब तुजे पोरजेक तूं मोग कोत्ताय सवेस्परा तर मुजोय उगडास कर. पोतून म्हणया, तुजे पोरजेक तूं मोग कोत्ताय सवेस्परा तर तो म्हजो उगडास कर. आमचे पुर्वजान भाशेन आमी गुन्यांव केला. आमी नोश्टेपण केलां. आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुजे विस्मिताची पर्वा केली ना. जबाब तुजे पोरजेचो तर म्हजोय उगडास कर. ओरोब्याशी ताणें एक पाडकुलो केलोलो. घडयलोले भांगाराचे मुर्तीचे ती पुजा करूंक लागली. आपले वैभवान देवाक सोडून
तोंड खातोल्या बैलाची ताणें मुर्ती दवरली. जबाब तुझे पोचेचो तूं मोग करपाय सर्वेस्परा तोर म्हजो उगडास कर. इजिप्तान ताणें केली व्हडटी कर्तुबां. कामाच्या देसान नोवलां विस्मितां. तांबड्या दोयऱ्यांत अजापांची चोमटकार तोरी देवाक आपल्या तारखाक ती विसरली. जबाब तुझे पोचेचो तूं मोग करपाय सर्वेस्परा तोर म्हजो उगडास कर. उद्गार सवेस्पराक जय जय. उंड्याचे बोरी न्हय पूण देवाचे तोंडांतली भायर सरता तें उतरां बोरी मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्ग पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू भोंवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड थांडी आसुल्ली आनी जेवंक खावंक ताचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात. कित्याक पळयात, आज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोकून पडटलीं. तर तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयसतान आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7. ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायलें 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसां कडेन दिले आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासड्योय तांचे कडेन आसल्यो. तांचेर आशिर्वादूय घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलोल्या कुडक्यांनी 7 करोंड भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर ओड्यार चडून दालमन्नुता प्रांतांत तो गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. आयच्या समाजान तर आमी मुडीत 4000 लोकांक 7 उंडे घेवन आमी सगल्यांक दादोशी केले. लोक हांसतलो, तो तकलेन फिरला अशें म्हणटले. नाजाल्यार तो कितेंय तरी बेश्टोच फोडटा आनी फोटी मारता अशें आमी समजतलें. पूण जेजूच्या काळार हें घडलें आनी बाबा भयणीनो 7 उंडे घेवन जेजून किरीत भाशेन 4000 आनी सुबेज लोकांक दादोशी केलें. कितें दाखयता काय? देव आपल्या सवे येता तांकां सदांच निराशी करिना पूण दादोशी करता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडटात आनी हो लोक सगळे अडचणीक सांपडून जेजू आमकां बरो करतलो, जेजू आमकां पावतलो, ताचे सवे सगळें आसा हें ताचें आसणें घेवंक थंयसर एकठांय जाल्लो. जेजू कुड्ड्यांक, मोन्यांक, किरीत भाशेन वायटोव्यांक तो बरो करतालो. नाका लागून लोक ताचेशी येतालो ताचें प्रवचन आयकूंक.
बरे तरेन देवाचें उतर तो परगडटालो, शास्त्रा प्रमाणे कायदे कशे आसात ते सांगून अदीक तरेन आपलें जिवीत ताणें बरे तरेन सारचें हें ताचो हेतू आसलो. देवाचो पूत ताचे सवे जिवीत मेळटलें ही ती जाणा आसली. हाका लागून 3 दीस पर्यंत उपाशी रावन जेजूचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत नवसरूंक ती पोरजा थंयसर एकठांय जाली. आनी जेजू हे पोरजेक पळोवन सुरसुरलो, कित्याक एक सुऱ्या जाग्यार ती आसली आनी थंय तान कितेंय मेळूंक कठीण आसलें. हाका लागून जेजू तांकां विचारता, तुमचे कडेन कितें आसा? पोरजेची काकलूत दिसता ताका. गवडी तो आपल्या शेडयांक पळोवन सुरसुरता. देव जायते फावटी आमची दोशां पळोवन आमचेर बाबा भयणो जायतो तो आपली बरेपणां धाडटा. आमची गोडी गोत पडून आमच्या जिवितान येतले अडचणी पडून त्रास पडून देव ओगोपणान आमकां जायते फावटी बऱ्यो वस्तू दिता. पूण जायते फावटी गोडी दिनवाशी मनान देवाक आर्गां दिवचे सुवातेर आमी गोडी अनुपकारी जाता. गोडयेक आमी अदीक गर्वान भरता. गोडयेक देवा सोशियली आमी पयस वेता. संवसारी वस्तूंक लोबदून देवाक आमी विसरता. 2 दिसांचो संवसार मौजा मारुया. आमी जाय तितले आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक बरेपण आसा तें सोडून आमी बाबा संवसाराची वस्तूक लोबदता. अशे दिसाक कांय बरो बागयूंत इग्नास ऑफ आंतियोक म्हणटा, इट इज अ मेडिसीन ऑफ इमॉर्टेलिटी. म्हणजे जें कितें जेजू आमकां दिता आपले कूड आनी रगत, ती जावन आसा आमच्या जिवितान एक वखद सासणाक जियोवपाचें. इट इज द एंटीडोट ऑफ डेथ. आमच्या जिवितान आमकां मरण आसचें ना. जो कोण म्हजे सवेन जियेता तो सासणाक जिवो उरतलो. ही भासावणी आमकां मेळटा जेजूच्या सुत्रांनी. जायते फावटी आमी मिसाची भेटेन येता. कसले मनान जेजूक आमी शेवता आमकां विचार करुया. आमची तरणाटी आसा ती सदांच म्हणटा, फादर परतून परतून कुमसार कित्याक जावंक जाय? 30 पातकां आमी करता. 30 पातकां तुमकां सांगपाची असो प्रश्न आमकां येता. जायत घडी तांच्या मनान 30 पातकां आसत, पूण देवाच्या ह्या उदारपणान अदीक आमकां देवाची वेंग आमकां बरेपणान मेळटा. देवाचो मोग अदीक आमकां बाळगून दवरता. देव आमच्या जिविताची अदीक नवसरणी करूंक सोदता. आमचें जिवीत बदलूंक सोदता म्हूण आज किरीत भाशेन ह्याच शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां मेळटा. सगलो लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. हेंच देव आमच्या जिवितान आमकां करूंक सोदता की आमी ताचे सोशियात अदीक आनी अदीक जिवीत ताचे सोशे आमचें अर्पण करून जिवितान दादोशीपण भोगूंक तो आमकां आपयता. तो त्याच देवाक आमी वेंग मारून आमच्या मिसाचे भेटेन 2 दिसाक बरे मनान नितोड काळजान ताका शेवूंक आनी जिवितान नवसरणी केल्ली मनशां कशीं दुसऱ्यांक गोवाय जावंक खोतखोतीत आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसाची भेटेन मागून घेवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24.
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र सुविचार सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बाप्पा आमच्या रोचणारा उंडो आनी दाकासरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. एपरी आमचे अस्कोत कुडीच्या पोसवणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचे पोसवण जावं दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडेन सोद आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोड तुवें रोचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा तुमी तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र स्वर्गानी संसार पडला तुझ्या नाम वैभवान मुसर्गीक तुका जय जय सर्वेस्पराचे नाम या तांकां जय मुसर्गीक तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नवे आनी सासणी कोरोनाचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसार मुलो शिवोन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ह्यो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केद देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां शेंपूर चुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा जे रास आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरास दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धान्य पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म धांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसकान तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासूच चलयताय सासनांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सगळ्यां आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर तू संवसाराचें पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शरीर तू संवसाराचें पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शरीर तू संवसाराचें पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शरी वस्त जेसू आमकां जिवीत दिता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सर्वेस्पराच्या मोगा पासत मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विस्मिता पासत आमी ताका दिनवासूंक फावो. ताणेल्या ओतम्याची तान ताणें बागयली. बुकेल्लो ओतमो बऱ्या देण्यांनी दादोशी केलो. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एकी कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सगळे आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराची सोडवणी खातीर सुफोड कर. हो जावं आमचो संतोश हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोजे गौणीक सोबी खातीर मागणे. सुर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुताची सून मोगान आमकां सोडयल्यान तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गौणीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गौणीक सोबेची नवी फुडारी विचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक उराडीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. आमी बावार्थ्यांनी केरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपणें वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गौणीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गौणीक सभा पुनर्स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयते मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84. E12. She